नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार। हांव गौरीश परबामणकर। गोमंतक टुडे या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। खणीक करूं नाकात विरोध, लयराईचे देवूळ खंड लिजांतल्यान भायर काडपाची आसा तयारी। जमीनूय देवळाक दिवपाक तयार, मुखेलमंत्र्याचें आश्वासन। निमणे कडेन तिळारीचे दार उक्ते करपाक आयले यश। उत्तर गोंयांतल्या उदकाची समस्या जातली सुटावी। दोन 2024 उपरांत गोंयांत जावचो ना उदकाचो उणाव। उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकराचो दावो। मंत्री आलेक्स सिक्वेराच्या जल्माची पोर्तुगालान नोंद, ताचे भारतीय नागरिकत्व करात रद्द। आदलो आमदार मिकी पाशेकोची मागणी। मयेच्या कस्टोडियन जमिनीत बांदिल्ली नवी घरां उडयतले मोडून, मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची शिटकावणी। आणि मतां फोडपा खातीरूच मनोज परब लढयता लोकसभेची वेंचणूक। लोकांनी भीक दिवप करपाक जाय बंद, म्हणटा आदलो आमदार मिकी पाशेको। आनी आतां खबरो विस्तारांत। लाखांनी भक्तांचे श्रद्धास्थान आशिल्ले शिरगांवचे श्री लयराय देवीचे देवूळ जर मायनिंग लीज वाठारांत येता आसात तर ते लिजा भायर काडप ही सरकाराची जबाबदारी, अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें म्हटलें। बुधवारा मया एका कार्यावळीत उलयतना मुखेलमंत्र्यान हे वक्तव्य केलें। ल्हान सान मुद्द्यावयल्यान मायनिंगाक विरोध करप समान न्हय। सरकारा कडेन चर्चा केल्यार कांय प्रश्न सुटपाक शकतात, अशेंय मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान म्हटलें। खंयतरी विरोध जर बंद जायना जाल्यार मायनिंग एक्टिविटी आमकां सुरू जावपा खातीर वेगवेगळे अडथळे येतात। सरकारा कडेन ज्यो उलयल्या उपरांत गजाली सुटूंक शकता ताका लागून रस्त्यार येवपाची गरज ना, म्हजें स्पश्ट मत आसा। सरकार वेगवेगळे प्रश्न हाताळपा खातीर आमदार आसात, सरपंच आसात, जिल्हा परिषद सदस्य आसात, त्यांच्याकडे तांच्याकडे विशय सोडयात। आमचें कांयच म्हणलें ना। मदीं ताणें म्हाजे कडेन विशय म्हणलो लयराईचें देवूळ लिजान येता। आमकांय लयराईचीच प्रिय आसा, आमूय देवळांचो आदर करता। आमकां लिजान येयलें केन्नाच करता। आतां खातीर हांवें ताकाय सांगलें लिजान येता आसत लिजा भायर काडून दिवपाची जबाबदारी आमची आसा। लिजा भायर काडून वयल्यान जाय जाल्यार ती जमीन सरकाराची आसत जाल्यार कायमची देवळां सुद्दां दिवपाची तयारी आसा। कारण आमची सगळ्यांची आस्था आनी श्रद्धा देवी लयराई कडेन आसा। ती खंय तरी एखादो विशय घेवप आनी तेजेरूच भडकप। थोडे जाण अशाच पद्दतीन आमी ताका म्हणटा की नेगेटिव्ह मायंडसेट आसलेले, म्हणजे त्यांच्या तकलेंत सातत्यान नेगेटिव्ह आसता। सरकाराच्यो 100 गजाली पॉझिटिव्ह जाता, एक खंय तरी गजाल 5ची चुकता आसत जाल्यार तीच परत 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 उलोवप, परत परत सोशल मिडियाचेर घालप, परत परत तेजेच लोकांक सांगप आनी 100 गजालीचेर उलयात न्ही। 100 गजाली सरकारान बऱ्यो केल्या ताजेर उलोवपाक कोण। तिळारी धरणाच्या कॅनलाचे दार निमणे उगडले। फाटल्या 3 दिसां सावन कॅनलाचे दार उगडपाचें काम सुरू आशिल्लें। बुधवारा सकाळीं 5:15 वरांचेर पुण्यातल्या तांत्रीक पंगडाक कॅनलाचे दार उगडपाक येस आयलें। हाका लागून आतां पर्वरी आनी साळगांवचे उदकाची समस्या जी आशिल्ली ती सुटावी जातली। फाटल्या म्हयनोभरा सावन दुरुस्तीच्या कामाक लागून कॅनलांतल्यान उदक सोडपाचें बंद आशिल्लें। ताची दुरुस्ती करपाक संबंदी चड करून महाराष्ट्रांतल्या भागांत ती दुरुस्ती करपाक जाय म्हणून 8 नोव्हेंबराक कॅनल बंद केल्लें आनी सादारणशे 22 नोव्हेंबराक कॅनलांत उदक येवपाचें आशिल्लें। 22 तांणी मागीर आनी 2-4 दीस मागून घेतले आनी 26 तारखेर उदक सोडटा अशें म्हटलें। पूण महाराष्ट्रा सरकाराचे जे इंजिनियर्स आसा तांणी कारण तांची कॅनलाची दुरुस्ती पूर्ण जावंक आशिल्ली। सादारणशे 2-4 दिसां पयलीं ते दुरुस्ती पूर्ण जाली सगळी कॅनलची आनी जेन्ना गेट उबारपाची तयारी जाली, म्हणजे गेट लिफ्ट करपाक जाय उदक सोडपाक, तेन्ना गेट उचलना जाली जरा सुद्दां, म्हणजे तसोभर सुद्दां हालना जाली। आनी ते न हालपाक कारण कितें जर जाय जाल्यार भितरली उदकाचो प्रेशर जो आशिल्लो पयलीं, जो डॅमा भितर उदक आसा ते उदकाचो प्रेशर जो आशिल्लो पयलीं तो खूब हेवी दर वर्सा तसो आसतात ना अशें न्ही। पूण कालांतरान जाता कितें की गेट्स आणि गेट्साचे काही भाग जुने तसे झाले तातूंत मागीर असे जाम जावपाचे वगैरे आणि दुसरें अशें आशिल्लें की पयलीं ती गेट मातशी
वयर सकल मुवमेंट जाता जेन्ना आमी ती म्हयनेभर मायजूच म्हटल्यार बंद दवरली तेन्ना ती जॅम जाली आनी गेट उचलना जाली आनी त्यामुळे एक मोठो प्रस्न चिन्ह म्हणटा अशें मुखार उबे रावलें की कशें कितें करतालें काम कारण ताका जॅक्स दिवपाक मेळना जॅक्स जर गेटीक दिलें उगडपा संबंद न्ही जबरदस्तीन करून उगडपाक गेली जाल्यार ती तुटूंकूय शकताली आनी तुटली जर जाय जाल्यार सगळें उदक वता आशिल्लें आनी त्यामुळे मागीर नंतर टॅक्निकल लोक जे आसा पळय न्ही ते कुड्यांतल्यान हाडचे पडले आनी ते टॅक्निकल लोकांनी येवन जवळ जवळ 20 सुमार कामगार काम करताले टॅक्निकल एज वेल एज जनरल लोक जे आसा पळय न्ही स्किल्ड लोक आसा पळय अशें जवळ जवळ 20 लोकांची टीम दीस रात काम करताले आमगेलो चीफ इंजिनियर आशिल्लो पळय न्ही बदामी होय बीन थंय गेल्लो काल रातचो आनी पूर्ण रातभरान दीसभर काम करून म्हणजे जवळ जवळ म्हाका दिसता 30 वरां 24 ते 30 वरां काम केलें थंय आनी ती गेट आतां पुर्वत जाल्ली आसा गेटीत सकाळी 5:40 आज उदक सोडिल्लें आसा आनी हें उदक दोडामार्गाचेर आतां पर्यंत क्रॉस जालें आसतलें दोडामार्गा साकून ते पर्वरी पावो पर्यंत कारण आमी टोटली कॉन्सन्ट्रेट केला की सगळें उदक पयलीं पर्वरी येवचें आशिल्लें कारण पर्वरीचो ट्रिटमेंट प्लांट जो आसा तो बंद नाशिल्ल्या कारणान फाटल्या म्हयनेभर मायज त्या लोकांक ते उदकाचे हाल जाल्ले त्रास जाल्ले आसा ऑफकोर्स टँकरांनी उदक लोकांक मेळटालें ना अशें न्ही पूण टँकराची सप्लाय वेगळी आसता आनी हाजी बी सप्लाय वेगळी आसता टॅपाची सप्लाय आनी त्या अनुसार पूर्ण सगळें उदकाचें डायवर्शन आसा तें आमच्या पर्वरी केल्लें आसा आनी म्हजे हिसपान फाल्यां सांज पर्यंत मॅक्सिमम फाल्यां सांजचे 6 पर्यंत उदक पर्वरी पावूंक जाय 6च्या पयलीं केन्नाय 4 पावूंक शकता 5 पावूंक शकता इवन 3 पावूंक शकता तर उदकाची रेग्युलर सप्लाय जी आसा पळय न्ही ती फाल्यां सांजचे साकून म्हणजे फाल्यां सांजची रातची आनी परवाच्यान सुरू जाता फुडल्या एका वर्सा भितून मिराबाग सावर्डे हांगा बेरेज बांदतले ह्या बेरेजींतलें उदक म्हैसाळ धरणांत सोडटले जाका लागून बोरी पंचवाडी शिरोडें वाठारांत उदकाची पुरवण बरी जातली देखून 2024 डिसेंबरा उपरांत गोंयांत उदकाचो उणाव जावचो ना अशें विधान उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकरान केलें आमी दुसरो उपाय करून पळयता तो म्हणल्यार ताका आनी 1 वर्स 1.5 वर्स लागतलें आमी सालावलीचें उदक जें आसा तें हांगसर तुज्या धड्यार म्हणटा थंय मिराबाग एक्झॅक्ट वर्ड मिराबाग आनी एक्झॅक्ट लोकेशन मिराबागात आमी थंय बॅरेज बांदपाक पळयता आनी त्या बॅरेजीचें उदक उरतलें पयलीं आमच्या उगे न्हंयचें आनी सालावली डॅमाचें तें उदक आमी म्हैसाळ डॅमा हाडपाक पळयतात जेणे करून 2024 नंतर म्हणजे 2025 नंतर आमकां उदकाची अडचण जावची ना आनी ताजो फायदो सावथ गोवाकूय जातलो नॉर्थ गोवाक जातलो सावथ गोवा जातलो म्हणजे म्हैसाळ डॅमात जितलें आमी उदक हाडटात त्यामुळे बोरये शिरोडा पंचवाडी ह्या भागात उदकाची सप्लाय जातली ओपाचें उदक सरप्लस उरतलें ओपाचें उदक तेवच्यान धाडपाक पडचें ना 2024 लोकांक पाणी टंचाई जावचें ना 24 आमचे ह्या वर्षान 2024 डिसेंबर नंतर मंत्री आलेक्स सिक्वेराच्या पोर्तुगीज कनेक्शना वयल्यान नुवेचो आदलो आमदार मिकी पाशेकोन परतून एक फावट आरोप केला सिक्वेरा भारतांत लेगीत जल्माक येवंक ना ते भायर 2001 ताणें आपलो जल्म पोर्तुगालांत नोंद केला देखून हेर गोंयकारां प्रमाण ताचोय भारतीय पासपोर्ट रद्द करचो अशी मागणी मिकी पाशेकोन केल्या हालींच मंत्रीपदाचो सोपूत घेतिल्ल्या आलेक्स सिक्वेराचो जल्म 1957 वर्सा केनियांत जाला मायपाय गोंयांत जल्माक आयिल्ल्या कारणान ताचे कडेन भारतीय नागरिकत्व आसा पूण 1961च्या मायपायच्या डॉक्युमेंटाच्या आदाराचेर सिक्वेरान 27 मार्च 2001 वर्सा आपलो जल्म पोर्तुगालांत नोंद केला असो दावो मिकी पाशेकोन केला पोर्तुगालाचो पासपोर्ट मेळचे पयलीं जल्म नोंदणी केल्ल्या कारणान 144 गोंयकारांचे भारतीय पासपोर्ट रद्द केल्यात देखून हेर गोंयकारां प्रमाण सिक्वेराचोय भारतीय पासपोर्ट रद्द करचो अशें मिकीचें म्हणणें हे विशीं ताणें खंय पासपोर्ट अधिकाऱ्यांकूय पुराव्या सयत पत्र बरयलां ताचेर 15 दिसां भितर कारवाय जाली ना जाल्यार हांव फुडलें पावल उबारतलो अशी शिटकावणी मिकीन दिल्या By inducting a foreign national in a cabinet, a month long, probably 140 passport has been revoked of Goans whose birth registered central register of Lisbon. Just because their birth registered in Lisbon, their passport been revoked. Now, the once their birth is registered in Lisbon, Portugal, that country give you a number. It's called
Jacinto Nascimento. That is the number. So once that number is given, that is mentioned, that is confirmed that you are citizen of the country, and that country is considered that you are citizen. So those 140 odd Goan passport being revoked, my request was the same. Why high profile person passport not revoked, who is in Goa government? Foreigner cannot be in Goa government. He is a foreigner. Now my request to the passport officer, before the passport officer, that those 140 passports been revoked, same way his passport should also revoked. That is my demand. If not, return those 140 passports back. Okay, and they should not harass the common people who intend to go to Portugal. That is my request. I had given 15 days time for the passport officer to act on it. Otherwise, I will act. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. सरकारी जमिनींचेर अतिक्रमणां केली जाल्यार तांचेर कारवाय करतले अशी शिटकावणी मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिल्या. कस्टोडियन प्रॉपर्टीच्या वादात अडकल्ल्या मये गांवच्या आनीक 215 लोकांक घराचो मालकी हक्क मेळ्ळो. बुधवारा एका खासा कार्यावळीत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्ते मयेकारांक सनदी वांटल्यो. मयेच्या कुमारवाड्या वयल्या श्री सातेरी देवळान जाल्ल्या सनद वांटप सुवाळ्याक मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, आमदार प्रेमीन शेट हांचे सयत जिल्लो पंचायत वांगडी शंकर चोडणकर, उपजिल्लोधिकारी रोहन कासकर, सरपंच विद्यानंद कारबोटकर तशेंच हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी मयेकारांक सनदी वांटल्यो. बांधलेले घर नवीन विकत घेता जाल्यार ते डेमोलिशन जाले जाल्यार सरकाराक, आमदाराक आणि डेप्युटी कलेक्टराक जबाबदार धरून नाका. आमदारूय कांयच करूंक शकचो ना. नवीन जे घर बांधता ताका आमदारूय कांयच करूंक शकचो ना. त्या खातीर नवीन घर कोणी बांदचें न्ही. आता तुम्ही म्हणटले उरलेली इव्हेंट्यू प्रॉपर्टी सरकाराची प्रॉपर्टी आसता आणि त्या सरकाराच्या प्रॉपर्टीत कितें करपाचें. फाल्यां सकाळी गांवाच्या विकासा खातीर वेगवेगळे प्रकल्प जे करपाचे असतात तेजो हांवें ताका आतांय सांगलां की आमकां जर एखादो म्हणजे 1 लाख 2 लाख स्क्वेअर मीटर जर जागा वेगळी प्रॉपर्टी आसा जाल्यार बरो प्रकल्प मयात आमकां हाडपाक जाता, जेणे करून गांवच्या पुराय उदरगती खातीर आमी जेका म्हणटा की कुटीर उद्योग आसतले, गृह उद्योग आसतले, ग्राउंड आसतले, डिस्ट्रिब्युशन आसतले, वेगवेगळ्या पद्दतीचे प्रकल्प जे गांवात येवपाक शकता तेजो फायदो सरकाराक म्हणण्यापेक्षा गांवच्या लोकांक जातलो. तो फायदो आमी लोकांक दिवयता. सरकाराची जमीन ही एनक्रोच करपाक, आडोवन खावपा खातीर न्ही. सरकाराची जमीन आडोवन विकपा खातीर न्ही. बऱ्याच जाणांक दिसता ही फुकटची जमीन आसा, आडोया. थोड्या जमिनीत कितें काडपाक सुरवात केल्या खूब मोठ्या प्रमाणात. आडयले काय वगैरे आमदारा कडेन वयतात. पण सरकाराच्या जमनीत कितेंय काडपा खातीर न्ही. ऑफिशियली कोणा कडेन लीज आसा, तुम्ही जशें म्हणटा एग्रीकल्चर हेज्या प्रमाणे तुमच्या कडेन लीज आसले, तुमच्या कडेन कस्टडीचो डॉक्युमेंट आसलो, तुमचो पोटल्याचें नांव आसलें, त्याचो डेफिनेटली सरकार विचार करता. तो तुमचो रायट आसा, तुमचो हक्क आसा. ती जमीन तुमकां मेळटली, तितून आपले नोबत ना आनी ती जमीन दिवपा खातीर आमी कटिबद्ध आसा. कितें आसत जाल्यार तेजो विचार करूं येता. ना जाल्यार लोकांनी आतां घरां बांदतले, ओके, सरकाराच्या जागेर येवन आनी तुमी आतां क्लेम करतले तें जावचें ना. आनी हांव परत एकदां सांगता आनी हांवें फाटलेय फावटी सांगलेलें, सरकाराच्या जागेर जर कोण आतां घर बांदून तिसऱ्या मनशाक विकता आसत जाल्यार इन फ्युचर तेजी घरां डेमोलिशन जावपाक शकता. परत सांगता, आनी घर बांदता तेणी याद दवरचें, विकता तेणी याद दवरचें, घेता तेणी याद दवरचें. मजगती शेत जमनींची मालकी लोकांक मेळचे खातीर सरकार यत्न करतले अशें मुख्यमंत्री दोतोर सावंत हांणी म्हणलां. तिसरो मुद्दा उरलो विशय एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चरची सनदी दिवपाच्यो. बाब आमदार प्रेमेंद्र शेट तांणी सांगला त्या प्रमाणे 6 डॉक्युमेंटा वयल्यान परत आतां 1 डॉक्युमेंटाचेर हाड म्हणटा. हांव ताका एक सांगूंक सोदता की कायदो जेन्ना केल्लो म्हणजे 2014च्या पयलींचे सगळे मी 2 गजाली आयज मागल्यो. एक एग्रीकल्चराची 1 डॉक्युमेंटाचेर हाड. हांव एजी आनी आमचे लॉ डिपार्टमेंट ताकाय आपयता, मिटींग घेता
मयेक कितें तांकां आपयता ओके आनी ताज्या उपरांत ताजें डिस्कशन करता तो डॉक्युमेंट खंयचे मागलेले कितें मागलेले आनी एट प्रेजेंट लोकां कडेन खंयचो इजिली एवेलेबल डॉक्युमेंट आसा तो आमी व्हेरीफाय करता आनी ताज्या उपरांत जे तुमच्या फेवरान जे निर्णय घेवंक शकता तो तुमच्या फेवरान मयेचे आमदार प्रवीण शेट हांणी ह्या वेळार आपले उलोवप केले. जसो सरकारान कायदो केलो हो कायद्यान 6 डॉक्युमेंटाची गरज आसा अशें सांगलेलें आसा सरकारान. पण हांव आमच्या मुख्यमंत्र्याक विनंती करपाक सोदता ह्या सुद्दां कायद्यान म्हणजे हो रूल जो 7 म्हणजेच ज्या जो कोण लाभधारक आहा ताका 6 डॉक्युमेंट दिवचे पडटा ते एकूच डॉक्युमेंटाचेर फावा करतले अशी आमकां एक तरतूद करची पडटली कायद्यान एक बदल करचो पडटलो एमेंडमेंट हाडून. ते हांव विनंती करता उतराक की आमच्या मयेकारांची सगळ्यांची मागणी मान्य करून ही तरतूद करून एकाच डॉक्युमेंटाचेर आमकां ह्यो शेताच्यो ज्यो सनदी आसा त्यो वितरीत करच्यो. आयज आमकां हे जे सहकार्य प्रमोद सावंत यांच्या सरकारान म्हणजे आमच्या सरकारान जे केल्लें आसा त्या सहकार्या बद्दल हांव सगळ्या गोंयकारांच्या वतीनसून उतराचे उपकार आडयता. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. गोंयकार फॉरेनाक वचून कश्ट करून संवसार चलयतात आनी हो आरजीचो मनोज परब ह्या लोकांकडल्यान पक्ष चलोवपा खातीर भीक मागता असो आरोप आदलो मंत्री मिकी पाशेकोन केला. ह्या लोकांनी मनोजाक भीक दिवपाचें बंद करपाक जाय. मनोज गोंयांत कलेक्शन एजंट म्हणून वावरता, ताचे कडेन मतां ना, ते काँग्रेस आनी भाजपाचे मतां फोडटले असो आरोप आदलो पर्यटन मंत्री मिकी पाशेकोन केला. मनोज हो घमंडी फुडारी, ताका गोंयकारां कडल्यान कसलोच तेंको ना. उज्याचो आतां धुवड जाला. लोकां भितर फूट घालप आनी मतां फोडप हें आरजीचें काम. कॉमन मनशाक खबर आहा ते कोण ते आरजीन खंयचो मुद्दो सुटावो केला हें मनोजान सांगचें. साश्टीन लोक ताका धांवडावन घालपाक लागल्यात. आरजी हो गोंय उद्ध्वस्त करपी पक्ष. गोंयचे पडना ते फकत डिवायड करपाचें बंद. गोंयची शांती इबाडपाक आरजी जबाबदार अशा खर उतरांनी मिकीन मनोजाचेर टिका केली. इलेक्शनाक जर लोकसभेक वयता जाल्यार बीजेपीक टार्गेट करपाचें न्हू, टार्गेट हेका करपाचें कित्याक आमचे मेजॉरिटी वोट आहा ते हे पिड्ड्यार करता. तेका 4 वोट ना पूण कांयच्या कांय कितें लोकांचे खबरो सांगून बारीक बारीक खबरो सांगून लोकांचे मनां पिड्ड्यार करून आनी वोट पिड्ड्यार करपाचें मनां चलता. आनी कांय कितें फोटो काडटले 5-6 जाण एकठांय जातले हांगा वयतले तेंचो तो मुद्दो घेवपाचे. एक तुमी सांगा म्हाका ह्या आरजेन म्हणटा तो हुंयसरलोय हुंयचो मुद्दो एक सुटावो केलेलो आहा हांगासर वयतले तिका बेसो बोबा मारतले. आतां मातशें उजो म्हणपाचें बंद केलेलें आहा तुमी. आतां धुवर म्हणटा जाल्यार हांव नको पूण वयता थंयसर उजो म्हणप बेसो मुद्दो उठावप पूण सुटावो मुद्दो कांय जायना. पूण बेसो हायप करप लोकांक दाखोवप मागीर तेंचे थोडे जाण आहा ते हांगासर थंयसर तो फेसबुकार व्हायरल केलो तितलें चलता आनी कांय चलना. पूण सुटावो कांय जायना. बेसो आवाज करपाचो हें चल्लेलें आहा आनी कांय ना. आनी हें फायद्याचें न्हू. हें पणजेचो पीस पिड्यार करपाचो. दे आर नॉट कन्स्ट्रक्टीव, दे आर डिस्ट्रक्टीव. बेजिकली तुमी गोंयकारांक समजूंक जाय ही कॅनॉट बी अ लिडर. ताका म्हाका दिसता कोणूच लिडर म्हणून म्हाका कित्याक पयलो तेजे एरोगेन्सी पयला तुमी, उलोवप पयला तुमी, एक मानेर म्हणटा ती हांव उलोवपाक तुमी सांगा म्हाका. तो आतां फाटल्या दिसान एक व्हिडिओ व्हायरल जाल्या पयलो तो भीक मागता लोकां कडून पयशांक लागून भीक मागता. तुमी कशे लोकांक खंयच्या नदरेन पळयतलो लोकांक आनी तूं तर भीक मागता. बारीक समाजाचे जो लोक शिंद्रेन लागलेलो आहा ताका तुमी कशे पळयतले. लोकां कडेन भीक मागतले तांकां दितले. तुकोडेन आसूंक जाय लोकांक दिवपाक न्हू. So filthy rich man can support financially कितें गरीब लोकांक कितें करून करूंक जाता न्हू. जो होच पत्तो भीक मागता आनी आपले भिकेंतली काडून ताका गरीब बसयले ताका तितून घालतलो. तुमी सांगा म्हाका. सो ही इज इंटेंशन एवरीबडी नोज. ही इज इंटेंशन एवरीबडी नोज. सो ही शूड नॉट फूल पीपल. ही शूड नॉट फूल पीपल. दॅट इज माय कन्सर्न. एंड पीपल शूड नॉट गेट फूल. ऑल दोज पीपल हू आमच्या पटा खातीर भायर गेलेले आहा, कोर्स करता आनी तितून भितर हो भीक मागता थंयसर हेका भीक धाडटा. ती भीक बंद करपाक जाय.
हांव सध्या राजकारणांत वावरत आसा, बऱ्या मुद्द्याचेर आवाज काडीत आसा. लोकसभा वेंचणूक लडोवची म्हूण म्हाका खूब पक्षांनी ऑफर लेगीत दिल्या, पूण हांवें अजून मनार घेवंक ना. वेळ येतकच हांव निर्णय घेतलो अशें मिकी म्हणटा. काँग्रेस बी कितें अप्रोच जाला तुमकां बी? तुमी पयलीं असेंब्ली इलेक्शनाक तुमकां बी ट्राय केली? आमकां प्रपोज करता आनी परत दुसरे पक्ष आपयता, पूण आमी थोडो टायम घेता. कित्याक आनी कित्याक बेश्टेक स्ट्रेस घेवपाक जाय सद्याक? आमकां लोक वळखता आनी आमी खंयच्याय मतदारसंघान वचोन आमकां थोडो तर खंयच्याय मतदार 40 मतदारसंघ आहा, खंयचे आमी 15 वर्सां आमी आमदार आशिल्ले, 4 फावटी आमी मंत्री जाले. आमी तूं म्हजो तो म्हाजो म्हणून अशें ना. आमी सगळ्या 40 मतदारसंघांनी काम केलेलो. आमचो बरो बॉन्डिंग लोकांच्याशी बरें दवरलेलें आहा. आमी खंयच्याय मतदार वचोन आमी भाशण करूंक शकता आनी खंयच्याय मतदार वचोन आमी लोकांक आमच्या सारके मनशांनी वचोन लोकांक कन्विन्स करचें. ते भायर चर्चिल फकत उमेद म्हूण लोकसभा वेंचणुकेक उबो रावता. ताका कांय मतां ना हें ताणें चिंतचें आनी राजकारणांतल्यान सुसेग घेवचो असोय सल्लो मिकीन चर्चिलाक दिला. Churchill has shown the interest in the Lok Sabha election. Will Mickey support Churchill? आमी कित्याक सपोर्ट करूंक जाय? Why should I support him? तेणे हेजे पयले खासदार जावन गेले ते, आनीक खासदार जावन पिड्डारूय जाले आनीक एक फावटी. म्हाका दिसता एक फावटी ताका फकत 12,000 मतां पडली, 21 कॉन्स्टिट्युएन्सी. सो ही शूड थिंक ओवर बिफोर ही कॉन्टेस्ट. आतां इदादूय जाल्या, म्हाका दिसना तेणे आनीक कोणाकूय चान्स दिवपाचो आनीक तेजे तर मनान आहा. इफ इज ताका तर तेजी फंटॅसी आहा तरी बसपाची फंटॅसी कोणें बंद करूंक जाय. सनबर्न महोत्सवाचे फाटभुंयेर वाहतूक पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशल हांणी म्हत्वाची बसका घेतली. सनबर्नाच्या वेळार येरादारीची कोंडी जावची न्हय हाचे खातीर विशेष आराखडो तयार करतले अशें तांचें म्हणणें आसा. ह्या बसकेक पुलीस अधीक्षक, पुलीस उप अधीक्षक, पुलीस निरीक्षक हजर आशिल्ले. ट्रैफिक सनबर्न के लिए गोवा ट्रैफिक पुलिस पूरी तरीके से तैयार है और सारा जो स्टाफ है हमारा वो पूरी तरीके से रेडी है, ब्रीफ हो चुका है और उनको हम लोग इंश्योर करेंगे किसी भी तरीके का किसी भी सिचुएशन के अंदर जो गोवा ट्रैफिक पुलिस है उसको हैंडल करने के लिए पूरी तरीके से रेडी और एक अच्छा ट्रैफिक मूवमेंट प्लान आपको देखने को मिलेगा. किरलपाल दाबाळ पंचायतींतल्या घरपट्टी घोटाळ्याची खोलायेन चवकशी करून दुबावितांचेर खर कारवाय करची अशी मागणी सावर्डे गट काँग्रेसीचो अध्यक्ष जयेश पाटीलान केल्या. बोगस घरपट्टी पावत्यांक लागून कांय जाणांक अटल आश्रय येवजणेचो लाव घेवपाक मेळ्ळो ना अशें तांचें म्हणणें आसा. राजकी चेपणाक बळी पडनासतना बोगस पावती प्रकरणात जे घुसपल्यात तांचेर खर कारवाय करपाची मागणी ताणें केल्या. ह्यो रिसिटी डुप्लिकेट म्हणून अटल आश्रय जे बीजेपीन स्कीम काडलेली ती सारान 70% सारांनी रिजेक्ट जाल्या. ते डुप्लिकेट हेजे खातीर कित्या खातीर रिसिटी खातीर, टॅक्स रिसिटी खातीर, हावस टॅक्स रिसिटी खातीर. पूण जे लोकांनी भरलेली न्ही, हांगच्या लोकांनी स्थानिकांनी भरलेली, भरपूर जाणांनी भरलेली, पूण थोड्याच पास जाल्या. हो मुख्य घोटाळा सामको मोठो. पूण रिजेक्ट जावपाक कारण फक्त ते बोगस रिसिटी. एकदां 2013 ते फायली जळयल्यो, तेजीत मातशी इन्वेस्टिगेशन करचें कित्याक तेजे लिंक ते हेतून आसा. डेप्युटी हो आसा न्ही, डेप्युटी डायरेक्टर ऑफ पंचायत तो सिद्धेश कोंटर नायक, तेजे कडेन कंप्लेन दिली आनी ताका फोन केल्लो आमी की ती बेगीन चवकशी जावची आनी सखोल चवकशी जावची. कित्याक तो घोटाळा आसा तो साधारण 25 लाखां वयर आसा तो. एक 10 वर्सां चलतालो तो, सामको चलतालो. आनी मागीर बापायन तें केल्लें एकदां. प्लस मागीर पावसकर आसतना, म्हणजे पावसकर मिनिस्टर आसतना तेन्ना एकदां हें केल्लें कितें तेजो ताका ते पर्टिक्युलर घोटाळा इनवॉल्व आसा पळय त्या मनशाक ट्रान्सफर केल्लो. पूण ताका मागीर हें जशें आमदार चेंज जालो तसो ताका तो त्या जाग्यार परतो हाडलो आनी मागीर तेणें तें परतें सुरू केलें घोटाळा चालू म्हणजे दाखल्याची. आनी हांव अशी मागणी करता की आमच्या स्थानीक आमदार तेणी मातशें तेतून इनिशिएटीव घेवचें आनी ते मातशें चवकशी मोठ्या प्रमाणान करची अशी म्हाजी मागणी. 25 लाखाचें सामकें 25 लाखां वयर. केन्नाच्यान कितें करताले? कारण 2017च्यान म्हणजे ताका आनी 2-3 वर्सां पयलीं आसतालें तेन्ना कोसंबे हो आसतालो पूण सेक्रेटरी
त्या टायमा साकून सुरू तें मागीर सरपंच भरपूर जाले कोण आनी दामोदर जालो आनी कोण जालो कोण इनवॉल्व जावपाक शकता हितून हेतू इनवॉल्व मॅक्झिमम आमगेले पंचायती स्टाफ आसतले मॅक्झिमम इनवॉल्व आतां इन्वेस्टिगेशन केल्यार तें कळटलें न्ही कोण तो क्लियर कट कळटलो तुमी कंप्लेनी कितें घातला हांवें इन्वेस्टिगेशन करचें म्हणून सपोले सामकी भितरल्यान चवकशी करची पंचायत स्टाफाची पंचायत स्टाफाची. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे बुलेटीन. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV.